सांगा तुझे नाव किती लक्ष्मी गोबीकर नंबर अंक 5 यो पन्नासांच्या पन्नासांच्या 5 Hey, iya ri. Santos, ada magi ri. Kaisa full. Kita gaya berbaik. Bangi Kirtan. Bangi Kirtan. बैठ गए बस कागज घेऊया ना आएगा मेरा गाड़ी ऑफिस में ही आएगा हमको ऊपर आनी आज आम्ही पाटोळी गणेश आज फाल्या आणि परवा 3 दीस दवरता सो हे आज आमी पर्सनली इन्स्पेक्ट करपाक आमी अलॉंग विथ द मार्केट कमिटी मेंबर्स एंड द म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर हांगा आयिल्ले आसा हांगा तेंच्यांनी पयलींच जे आमची लास्ट टायम अशें जावूं ना म्हणजे फर्स्ट टायम अशें जाता म्हणजे एक तांकां स्क्वेअर मिटर वायज जो रेट आमी डिसायड केल्लो आसा 60 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर त्या हिशोबान आमी तेंचे जे पैसे आसा जी रक्कम आसा ती कलेक्ट केल्ली आसा विथ ऑफिशियल रिसिट्स गिवन बाय द CCP म्हणजे लास्ट टायम अशें केन्नाच जावं ना म्हणजे लास्ट टायम अशें पाटले वायज घेताले वी आर नॉट इन टू ऑल दॅट वी आर इन टू ऑफिशियल जे कितें कॉर्पोरेशनान जे आमी डिसायड केले महानगरपालिकान जे डिसायड केल्ले आसा त्या प्रमाणे आमी तेंचे रिसिट्स दिवन ऑफिशियल कलेक्शन्स केल्ले आसा विच वूड बी डेपॉजिटेड इन CCP कितलो टायमींग आहा तांकां टायमींग म्हणजे आता आम्ही मार्केट कॉम्प्लेक्स जो आसा तो 8 पर्यंत दवरिल्लो आसा तशेंच हांगा सुद्दां आमी तांकां 8 पर्यंत दितले म्हणजे ऑल म्हणजे आमी कोणाक हांगा जे कितें तांकां डिस्प्ले करपाचें आसा जे कितें विकपाचें आसा तांकां आमी हें
विकपाक दिल्ले आसा. तुमी जो रेट डिसायड केला तो मातसो चड दिसना म्हटल्यार लोकांक बिझनेस ना आनी एक लोकांक आमी हो जो रेट डिसायड केला जो मार्केट कॉम्प्लेक्सान भितर जो आसा तोच रेट डिसायड केल्लो आसा. म्हणजे जेका समज आतां 2x1 स्क्वेअर मिटर जागो आसा 2x1 म्हणजे 60 रुपीज पर डे इंटू 2 120 2 दिसाचो डायरेक्ट आमी 2 दिसाचो तांकां कॅल्क्युलेशन केल्लें आसा. एक आसा आतां समज चड डिस्प्ले करूंक जाय यू टेक अ बिगर स्पेस यू डिस्प्ले ऑल युअर प्रोडक्ट्स. ना मार्केटान तेंच्या भितर कडेन आमी कितें आसा आतां भितर जे बसता मार्केट कॉम्प्लेक्सान ते हांगा भायर बसता. सो बेजिकली ते भितरूय बिजनस करता हांगाय करता. सो द रेट हॅज बीन स्टँडर्ड एंड सेम फॉर ऑल. अशें न्ही की आमी बाबा हो तुजो धाकटो जागो तूं 100 दी तूं व्हडलो जागो 200 दी. वी आर गोईंग एज पर स्क्वेअर मिटर वायज. तितून जेन्युनिटी कळटा ना कितें पाटलो थोडो व्हडलो पाटलो हाडटलो तो धाकटो पाटलो ते पाटलो कसो आमी जेन्युनिटी करूं शकता म्हणून आमी स्क्वेअर मिटर वायज केलें. सो एज पर स्क्वेअर मिटर वी हॅव डिसायडेड द रेट्स आनी इट हॅज बीन डिसायडेड बाय द कॉर्पोरेशन. दर वर्सा रस्त्याच्या त्या सायडीन बाजार भरतलो. हय ह्या वर्सा जागो चेंज केलो सो बिझनेसाक बी तांकां काय फरक पडो. खूब जाता. तुमी आतां पळोवंक गेल्यार म्हाका दिसता सकाळी फुडें आयिल्लो हांव हांगा रावंड मारून गेला सकाळी फुडें खूब लोकांचो बरो प्रतिसाद आसलो. सो आतां पळोवंक गेल्यार मेनी ऑफ देम खुबशे लोक हांगा येता आनी तांकां ते चतुर्थी कितें साहित्य सामान जाय पडटा ते घेता. म्हाका लास्ट टायमा पेक्षा म्हाका दिसता की ह्या वर्सा बरो प्रतिसाद आयिल्लो आसा ह्या जाग्यार. एरिया मातसो कंजेस्टेड कसो दिसना. पीपल हॅव मेंटेन्ड तेंचे जाय तितलो वेंडर्सान. टोटल वेंडर कितले आसा हांगा. टोटल आतां 75 वेंडर्स हॅव बीन रेजिस्टर्ड. 75 वेंडर्स. सो हो समज जागो कमी पडलो आतां कित्याक आजून पर्यंत लोक ह्यो सेटअप केल्ले आसा. मागीर तांकां आमी मातसो फुडें मार्केट कॉम्प्लेक्साचो फ्रंट सायड आसा थंय अकोमोडेट करतले. बट वी वोंट मेक इट कंजेस्टेड बिकॉज वी हॅव टू बी फ्री फ्लो ऑफ पीपल ऑल्सो टू गो. थँक्यू. पैसे जे म्युन्सिपालिटी दितले ते सारखे आसा काय चड जाता तुमकां. 800 रुपया जाला न्हू. 800 रुपया जाले. हय कायचे आनी फाल्यांचे 800 रुपया जाला. 2 दिसांक 800 रुपया. हय कितलो जागो कितला तुमचो. पळय हांगा तो मिटरा फाटल्यान मिटर लावन येला न्हू तिणी दिला पयशे. मिटरा फाटल्यान येता. दर वर्सा आसता तुमी. हय दर वर्सा बिझनेस आसता तसोच आसा की कमी जाता. हांव मातशें कमी आहा न्हू अजून आतां फाल्यांचो दीस आहा न्हू फाल्यां मागीर पळोवपाचें. कितें सांगता जागो पयलीं तुमकां तो एरिया आसा त्या वाटेन रस्ते कितल्या सायडीन. थंय गिरायक चड बरें येतालें रस्ते सायडीक काय. ते सायडी ती आमी हांगाच बसतालीं ती बसतालीं माटो वयतलीं आमी हेजोच बसतालो न्हू. आमी हे वत लायतालो हेपार कसलो. बरं थँक्यू. वाटली कशाची तयारी. नाही आता सेट आहे फायदा नाही. लंबा
मोठा सवा आहे. किलो पानावर अप्पलवर किती झालं म्युन्सिपाल्टीचे आता पॅन्डेमीक आसा आणि तुमकां आयज तुमी आयज शॉप हे घालपाक हे घातला तर तुमकां कशें दिसता कशें गिरायक कित्याक ना रे गिरायक ना बाबा होय कांयच गिरायक ना एक 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 येता साप गिरायक नाही होय तसं कसं येपाय पयलीं भायर दिताले आनी आतां आता भितर दिना मरे आनी सगळी गोट जाला पळय भायर दिताले थंय दिताले हांगा दिताले कोणी एक एक कडेन घातला पळय तिणे तुमी पयलीं हांगारूच विकताले काय भायर हितून ते आमी थंय विकताली थंय गिरायक जाताले थंय जाताले गिरायक कोण हांगा मागीर भाजयेकारांक हांगा हाडली पळय न्हू सायडीन कोणी एक एक कडेन घातला कितें करतले दिसात तुमकां सो कशें तुमकां सारकें आहा तें अशें दिसता सारकें कशें आसतलें आतां हें म्हारग म्हणून चड सल्लो दिना न्हू घेवपाक थोडे थोडे घेवपा येता आनी सगळे एक एक कडेन पयलीं भाशेन मेवना हिंगे थोडे मेवता थिंग थोडे मेवता कित्याक पावसान सगळें पिड्यार जाला न्हू तें म्हारगूय करता म्हारग वाडला कशें तुमी कितले वर्सां जाले धंदो करता आमी खूब वर्सां जालीं पयलीं आनी आतां कितें फरक दिसता पयलीं कशें पयलीं गिरायक म्हळ्यार पयलीं सगळे भाशेन मेवताले सवाय मेवताले मागीर लोकांक सवाय दिवपा बऱ्या पडटालें आतां सगळें म्हारग जालां आनी ते भाशेन तुका दिवपा बरें हें करूं मेवना थोडे बरें आसता थोड्यांनी कितें आसता पिड्यारूय जालो आसता मागीर तें बरें बरें आहा तें लोकांक दिवचें पडटा सकाळच्यान तुमी हांगार पडले कशें कितें गिरायक लोक येता कितें गिरायक सकाळीं तितली येना आतां पळोवपाचें न्हू कितें जाता पळय तें लोक म्हारग करता न्हू कशें कितें रेट आहा तुमची हांगार रेट तेंग जाग्याक दिलां तेणी फळां तसलीं 50 रुपयांनी मागीर विकपाक कशीं लोक हिंग 50 सोदता सदां 50 2 वत्तालीं न्हू आतां थिंगासान हाडला 50 रुपयान आनी हिंगाय 50 रुपया सोदता मागीर कितें फायदो सोप्याचे पयशे बाजरी सोपो कितें दिला तुमकां कसो कितें आहा सोपो तुका 60 रुपये पर मिटर दिला पर डे का पर ओवर पर डे पर डे गोंयकार पण पवन वार्ता तरुण भारत तूं हांव भाजी व्हरपाक येयला हय 4 माडी आहा पोलीस तो रिकॉर्डिंग करा ते रिकॉर्डिंग करा आणि सीसीबी तुमकां चार्ज केला ते कशें कितें कशी रेट कशी जाल्या तुमकां तेंच्यांनी मिटरा प्रमाणे कितें कॅल्क्युलेशन करून लायला हां तुका कितली पडल्या 2 दिसांची आमचे एक अरावंड 700 to 800 ह्या मध्ये कितें चार्ज केला म्हाका खबर ना बट अशेंच कितें केला हॅपी आसा तूं तितून ओके हा बट मातशें गिरायकाचो रिस्पॉन्स
कितें कितें हाडलें ही सगळी रानची जी माटोळी गणपतीचें सामान हाडला नांव म्हणल्यार माट्टा आहा तात्रे आहा बेडे म्हणटा तेका मागीर कांगलां आहा माट्टा घागऱ्यो नागलकुडो अशें खूब वरायटी हाडला बट रिस्पॉन्स मातसो खूब कमी आहा कोविडाचें सिट्युएशन खूब असो जालें लोकांचे म्हारग म्हणून घेयनात काय मार्केटान पब्लिकूच येयना म्हारग म्हणल्यार सगळ्याक आतां प्रायस वाडलेले आसा ट्रान्सपोर्टेशन चार्जीसूय खूब जाले आहा फ्युअल प्रायस पळयत जाल्यार प्लस रानानूय आतां कांय मेळना पयलीं सारकें तुम्ही गेल्ल्या वर्साचे हांगा हाडटा सामान विकपाक हय येल्ले वर्सा आतां ना म्हणल्यार अरावंड म्हाका एक 5 to 6 years तरी जाली बट हेज्यान पयलीं म्हाजो डॅडी करतालो डॅडी अरावंड एक सादारण 15 अशी वर्सां तुमकां प्लेस चेंज करून दिला पयलीं खंय प्लेस हय मातशें इफेक्ट खूब जाल्लो आसा सो कस्टमर जे रेगुलर वळखीचे येताले ते हांगा थंय घेता दुसरे कडेन सो आमकां मातसो तितून हें पडला खूब इफेक्ट जाल्लो आसा मेन म्हणल्यार कोविडाचो इशू तितून पयलीं तुमकां मिटींग बी अशी काय घेवंक नासली तुमी दर वर्साचे रेग्युलर आसा अशी मिटींग म्हणल्यार तेंच्यांनी सांगलेलें अशें की हांगा बसयतले ऑथॉरिटी येवन बाबा तुम्ही इतले म्हारग कित्याक विकता हें विचारपाचें काम अक्षरशः लोकांचे वर्सां खाली करपाक आम्ही 80 रुपया जोडी पूण हाडटा तुम्ही म्हणटा म्हारग विकता सगळें आतां म्हारग जाल्लेला आनी तेतूर तुमी म्हणटा की लुटतात कशें कितें लुटतात एक्झॅक्टली हांव त्याच खातीर म्हणटा की जी म्हारगाय तांकां फीट जाल्ली आसा पण गणेश चतुर्थी ही सर्वसामान्य लोकांक परवडपा सारकी आसपा जाय पूण ती परवडपा सारकी येना न्ही परिस्थिती तशी जाल्ली आसा की लोकांची बोल्सान पयशे कमी आनी म्हारगाय हांगा वाड ती परवडपा सारकें कांयच ना तुम्ही जिम्मेदार कोण सरकाराक धरता का विकता तांकां धरता आतां कितें आसा सरकाराक धरचें पडटा कारण कितें आसा कंट्रोल सरकारूच करूं शकता न्ही सरकारा शिवाय आनी कोणूच करूंक शकना सरकारान हाजेर वॉच दवरपाक बाबा तुमी म्हारग हाडले कितले आनी विकले कितले हें मातशें ते थोडे विकपी आहा ते कितें म्हणटा की आमकां मेळटा तेच जर रेटीन जर आमी विकले जाल्यार आमी आमकां कितें मेळटलें काय म्हणटा ना प्रश्न तोच म्हणटा न्ही जेन्ना पळय तो ही विकती घेता पळय तो जेन्ना लुटता मागीर ताजे डबल मागीर हांगा की ही आज जाल्ली आसा गरज चवथीक हे सामानाची गरज जाल्ली आसा ते गरजेचो फायदो हे लोक उठयतात बाबा 50 तारीख गेली 80 रुपयांनी आमी तुका काय म्हणना 80 रुपयांनी एक 80 रुपयांनी हाडले जाल्यार भाडासताना सोड्या गाडी आहा 1200 रुपया सोप्या गेल्या 1200 रुपया जे आमी 1200 रुपया जाल्यार हे 80 रुपयान जाल्यार आमी कशी विकतली मानाय आहा 2 जाण आनी मागीर कशें आमी परवडटले आमकां गरजेक जाय म्हणून आमी देवाच्या हेका हाडला हें जाल्यार मागीर आमी कितें जाता लोक सांगता म्हारग म्हणून म्हारगूच हाडला न्हू आमी आमकां पडोंक जायना सोपो आहा भाडें आसा गाडी आसा सगळें आसा मानाय आसा 200 रुपया 1200 रुपया सोपो मागीर गव्हर्मेंट कितें करतलो गव्हर्मेंटाक चूक ना काय हे सगळें होलसेल हाडला आमी आमकां 10 रुपया गावंक जाय म्हणून आमी हाडला लास्ट टायम कितलो आहलो तुमचो सोपो लास्ट टायम सोपो कितलो लास्ट आहलो टायम आमकां याद आहा कितें बाबा वर्साचे आतां हांव तुमी येयला तुमी आमकां गेले मीटर येतली मिटरान येयला कशें कितें गिरायक आहा सकाळच्यान तुमी आहा हांगा कमी आसा पावसाक लागून कमी आसा न्हू तें व्यापारूय कांयच ना जाल्यार कितें करतले आमी आतां हे आमी गावता ते पुंजोवन आमी हाडला आनी आमकां 10 रुपया गावता तशें आमी विकता आतां ते गिरायकाक पडवना ते मागीर कितें करतले आतां आमकां 10 रुपया उरोंक जाय 50 तरी सोडी हाडला आमी हे तो सांगता म्हारग म्हणटा मागीर सगळें गव्हर्मेंटाक कितें आसा गव्हर्मेंट कित्याक वाडयतालो हे आमची मर्जी न्हू ही आमची मर्जी आमकां जाय म्हणून आमी हाडला रानां सोंपली न्ही रानां